गोंयांत जावपी G20 बसके खातीर गोंय कदंब महामंडळान 10 नव्या इलेक्ट्रीक बशींची सोय केल्या. गोंयांत जावपाक आशिल्ल्या G20 बसकेची नेटान तयारी चालू आसा. ही बसका घडोवन हाडपाक राज्य सरकार खंयच कमी पडचे ना तशें तांचें काम चालू आसा. सद्याक सरकार पणजेंतल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला 48 नव्यो इलेक्ट्रीक बशी विकत घेवपाचे आसात. ह्या लोटांतल्यान कदंबान 17 एप्रिलाच्यान गोंयांत जावपी G20 बसकेक हाजीर रावपी प्रतिनिधींची सेवा करपा खातीर 10 इलेक्ट्रीक बशी मेळयल्यात. ह्यो इलेक्ट्रीक मिनी बशी FAME2 येवजणे खाला विकत घेतल्यात. म्हत्वाचें म्हळ्यार तातूंत आपोआप तिकीट एकठांय करपाची पद्दत आसतली. ताका लागून ह्या बशींनी कंडक्टराची गरज लागची ना. QR कोडांतल्यान इलेक्ट्रॉनिक रितीन तिकिटांचे पयशे घेवपाक मेळटले. इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम GPS ट्रॅकिंग अश्यो सुविधा ह्या बशींनी आसतल्यो. त्यान भायर प्रवाशांक बशीचो तपशील, वाहनाचें स्थान, येवपाचो अपेक्षीत वेळ, प्रवासाचो वेळ अशी सगळी म्हायती स्मार्टफोनाचेर मेळटली. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.